नमस्कार, हांव सागर नायक मोळे. खूब बरें दिसता की कावी आर्ट एज अ गोल्डन एरा सुरू जाल्लो आसा आनी तो हांव म्हाजे तरेन ट्राय करताच खूब. पण आज हें चित्र आमकां गोवा कॉलेज ऑफ आर्टान पळोवपाक मेळटा आनी खूब बरें दिसता की हांव जे कॉलेजीन शिकलेलो तेच कॉलेजीन म्हाका एज अ रिसोर्स पर्सन म्हणून हांगा आपयल्लो आसा भुरग्यांक शिकोवपाक लागून. आनी रिजल्ट तुमच्या दोळ्यां मुखार आसा, हांवें चड कांय उलोवपाची गरज ना. आनी भुरगीं इतकी बरें एन्जॉयमेंटान काम करतात आनी ताका एन्जॉय करतात तें म्हणून चड बरें दिसता. खास करून बरें दिसता की हो असो वर्कशॉप अशें आयकुपाक मेळटा की कॉलेजीन की असो फर्स्ट टायम इतको बरो तरेन वर्कशॉप जाल्लो आसा आनी तितून भितर सगळ्यांचो सहभाग आसा. मेन म्हणल्यार टिचरांचो धरून भुरग्यांचो. म्हणल्यार हांगसर अशें ना की अमको स्ट्रिमीचो अमको भुरगो जावं अमके सेक्शनाचो अमको टिचर अशें ना. सगळ्यांनी येवन हांगा काम केलां आनी त्याचो टॅक्निकेचो तो कितें आस्वाद असो घेतलेलो आसा. बरें दिसता की आतां एज्युकेशनल सिस्टम आसा तितून सुद्दां येवपाक लागलां. गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट ही जालीच. आनी दुसरी गजाल म्हणजे गोवा बोर्ड आसा तेंच्यांनी 2024च्यान हें सिलेबसान हाडटले आनी कावी आर्ट हें भुरग्यां पर्यंत पावोवपाक लागून हांवें आमचो भगिरथ सर आसा चेअरमॅन ऑफ गोवा बोर्ड तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केल्ली की हें भुरग्यां कडेन पावपा जाय थ्रू सिलेबस म्हणून. आनी तेंच्यांनी तें एक्सेप्ट केलें आनी रोखड्याच प्रिंटाकूय धाडलो बूक. सो आतां कावी आर्ट कितें आसा मातयेचो कितें गुणधर्म आनी हो रिचनेस कितें आसा ती स्कुलाच्या भुरग्यां पासून गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट पर्यंत पावल्ली आसा. सो हेका लागून हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आनी हो जो हें जें सगळें क्रेडीट आसा तें मातयेक वयता, स्पेशली तांबडे मातयेक वयता आनी ते देवाक वयता. सो तुमचो सगळ्यांचो मोग आनी आशिर्वाद असो आसा न्ही. देव बरें करूं. हो 1 विकाचो वर्कशॉप आशिल्लो आनी हितून म्युरल डिपार्टमेंट म्हणून आसा. 3rd इयर 4th इयर आनी मास्टर्स भुरगे. सो ऑलमोस्ट 17 जाण भुरगीं आसा. सो 17 जाण भुरग्यांचो हितून हो जो फाटलो व्हडलो पॅनल दिसता हो 3rd इयर स्टुडंट आनी बाकीचे स्मॉल पॅनल्स आसा ते 4th इयराचे भुरग्यांनी केल्ले आसा. मातयेन म्हाका खूब बरें काडला. आयज जें कितें म्हाका मेळ्ळा, आयज वळख मेळ्ळा जावं लोक वळखता म्हाका आनी म्हाजें जें काम चल्लां तें मातयेक लागून चलता. आनी मातयेचो म्हाका इतको मोग आसा त्या खातीर म्हाका अशें दिसता की हांवें स्वता जावन एक इनिशिएटीव घेतला की 19 डिसेंबर म्हणल्यार गोवा मुक्ती दिन ह्या दिसाच्यान हांव प्रत्येक फुडलो आयतार येतलो पळय न्ही, आयताराचे एक अर्दवर मातयेक लागून दिवपाची म्हणून. आनी मातयेक लागून कित्याक काय म्हणल्यार हांव खूब फावटी अशें रस्त्यावेल्यान वयता, रस्त्या सायडीन माती दिसता आसतना तेच्या वांगडा प्लास्टिकूय खूब दिसता. सो ताका रिस्पॉन्सिबल नेचर न्ही पूण आमीच आसा. सो आमचो जो पयलीं तकलेन व्हरलो पळय कचरो तो पयलीं आमी निवळ करपाक जाय, जाल्यारूच आमी सरावंडींग निवळ दवरतले. सो ताका लागून हांव प्रत्येक आयताराक एक अर्दवर हांव मातयेक दिवपाचें ठरयलां आनी हें हांव फूल म्हाजें लायफ टायम हांव करपाचें ठरयलां. आनी ताका मुहूर्त काडला हें गोवा मुक्ती दिनाचो 19 डिसेंबर, कित्याक त्या दिसा गोंय मुक्ती जाल्लें. आनी अशें करून हांव गांवांनी वचून फिरोन काम करतलो. सिटीन वचचो ना, कित्याक सिटीन चड माती पळोवपाक मेळना, तितून सगळें कॉन्क्रिटायजेशन चड दिसता. सो गांवूच मागीर वचपाचें आनी वाट निवळ करपाची. वाट कित्याक काय म्हणल्यार वाट जर निवळ केली न्ही फुडली आमची वाटचाल बरी आसतली, ती आमकांय लागून बरी आसतली, फुडाराकूय लागून बरी आसतली. सो हो इनिशिएटीव फक्त गोंया पुरतीच न्ही, हांव गोंया भायर गेलो जावं इंडिये भायर सुद्दां गेलो न्ही, एक आयताराचें एक अर्दवर मातयेक लागून हांवें आसतलें. खंयच्यान स्टार्ट करतले पयलीं धवळी आमची कुलदैवत आसा भगवतीचें देवूळ म्हणून, तिजे पांया कडल्यानूच करतलो. कित्याक आवयच्याच पांया कडल्यान आवयच्या कामाची सुरवात करतलो.